जनता पार्टीचे सरकार असतानाही त्या वेळार ब्रायबाची मागणी जाल्ली म्हणून त्या वेळार एक गोवा भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्स पर्सनान स्टेटमेंट केलो की कितें हाजे रेकॉर्ड दाखोवचे म्हणून. हाजे रेकॉर्ड आतां दाखयतले कशें तें आतां दिसूंक आयलां. नाव देवाची एक तरा असता त्या देवाच्या तरेन हो जो स्कॅम जो आसा तो प्रोबेबली गॉड ऑल्सो हॅज कम एज अ सेवियर टू गोवन्स एंड दीस इज एक्सपोज. हातूंत भितर सरकाराचो प्रत्येक मंत्री खंय ना खंय तरी कनेक्टेड आसा आनी आमी मागणी केल्ली. आमी म्हज्या ट्विटांनी सांगिल्लें, आमी परत एकदां सांगता की हे जे स्कॅम आसा दीस इज नॉट जस्ट ओनली कनेक्टेड टू वन पर्टिक्युलर लोकेलिटी बट अख्ख्या गोंयांत आसा. मोर पर्टिक्युलरली 3 बायलां अरेस्ट जाता. इट इज कॉल्ड somebody has referred them as queen of scams. But is there another larger queen to this? Is something that needs to be unearthed as far as this particular scam is concerned. आमकां जी माहिती मेळ्ळा त्या प्रमाणे कांय लागींचे लोक जे चीफ मिनिस्टराक खूब लागचे लोक आसा तेय ह्या स्कॅमा भितर इन्वॉल्व आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व आसा. एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्व आसा हू इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन्स टुडे. डीजीपी कांयच खंयच वालोर ना आनी तोच ट्रान्सफरी करता. हे सगळे घडटा कारण सरकार हॅज फेल्ड इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग द करप्शन लेवल दॅट हॅज इन्क्रीज इन गोवा. हे जर सगळे सारखे जातले जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे पडटले ऑफ अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज विथ 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजीस रिटायर्ड सो दॅट पब्लीक हियरिंग जावच्यो पडटल्यो. आणि सरकार म्हणटा चीफ मिनिस्टरान स्वता स्टेटमेंट केलो की पूजा नाईक हॅज कम टू लाईट बिकॉज ऑफ हिम म्हणून. द कम्फर्ट लेवल दॅट पूजा नाईक हॅड टू गो टू चीफ मिनिस्टर्स हाऊस and offer bribes in exchange for a job is something which is alarming. एका चोराक कशें चीफ मिनिस्टराच्या घरा वचून ब्रायब ऑफर करपाची कॅपासिटी जाता ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हाका दिसता ह्या लार्जर स्कॅमा भितर आसा. ह्या प्रत्येक गोष्टीचे उत्तर चीफ मिनिस्टरान दिवचे पडटले. and if he is honest when it comes to inquiry in this job scam as he is every day speaking about it, भय कित्याक दिसता ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करपाक टू इन्क्वायर इनटू दिस. आमी पळयले SITचो जो रिपोर्ट आयलो तो अजून पर्यंत पब्लीक करूना. त्या खातीर आमी फक्त एक कमिशन अपॉइंट कर, रिपोर्ट कर, गव्हर्नमेंट कर हाजेर उगी रावपाक शकना. जर हातूंत भितर सिरियसनेस आसा जाल्यार इट इज टायम गव्हर्नमेंट अपॉइंट्स दिस कमिशन, होल्ड्स प्रॉपर ज्युडिशियल इन्क्वायरी, पब्लीक हियरिंग्स, पब्लीक ग्रीव्हन्सीस आयकच्यो आनी हाजेर एक तोडगो काडचो. तोपर्यंत जे गव्हर्नमेंट रिक्रुटमेंट आसा ते बंद करचे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे येदे मोठे इलेक्शना पयलीं सांगून केल्ले स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आज सरकार म्हणटा की नो वी विल गो फॉर अपॉइंटमेंट्स थ्रू डिपार्टमेंट्स. कित्याक लागून? वर यू नॉट केपेबल, आर यू नॉट केपेबल टू हॅव अ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन? डोंट यू हॅव फेथ इन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, ऑनलाइन इंटरव्यूज, फेसलेस इंटरव्यूज? Why it cannot be done? That means तुकांय खबर आसा चीफ मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री बाकीच्या मंत्र्यांकय की हे जॉब विकत घेतले वता. आज एक्सटेन्शन्स जे दिल्या वेरियस डिपार्टमेंट्स, आय एम टेकिंग वन पॉइंट, एक्सटेन्शन जे दिल्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान इन्क्लुडिंग पॉलिटेक्निक, प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे जे हेड्स आसा तांकां एक्सटेन्शन दिल्या. कारण जे स्कॅम जॉब जाल्या पॉलिटेक्निका भितरूय जाले आनी खंय खंय वेगवेगळ्या हातूंत भितरूय जे अपॉइंटमेंट जाल्या ताका हे सर्वस्वी जबाबदार आसा, ताका नॉलेज आसा. सो टू जस्ट टू गिव सॅंक्टिटी एंड टू कवर अप द इश्यूज ऑफ दीस अपॉइंटमेंट एंड दीस स्कॅम्स तांकां आज एक्सटेन्शन दिली गेल्या कारण दे आर आउट ऑफ परव्यू ऑफ गव्हर्नमेंट जॉब्स. सो देर विल बी रेस्ट्रिक्शन्स ऑन एक्शन दॅट कॅन बी टेकन ऑन देम इफ दे आर फाउंड गिल्टी. सो सरकार ह्या एक्सटेन्शन स्कॅम जो आसा, this extension scam is directly correlated to the job scam. आमची बाकीची जे म्हणणे आसा ते आमचे दोन्ही आमदार आज वी हॅव टू मोस्ट ऑनेस्ट आमदार इन गोवा जे आमचे आसा ते तुमकां हाजेर आनी दे विल पुट मोर लायट ऑन दिस एंटायर स्कॅम इश्यू एंड दिस जॉब स्कॅम इश्यू. कॅश फॉर जॉब म्हणटा इश्यू आमी जायत फावट आयकला आनी आमचे भुरगे यूथ आहाय ते फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले कित्याक कितले ते इंटेलिजंट जावं कितले ते क्वॉलिफायड जावं तांकां जॉब मेळनासले. कित्याक फकत कॅश दिले जाल्यार पयशे दिले जाल्यार तांकां जॉब मेळटाले. आनी हे
सदांच आवाज जातालो आनी जायत फावटी जायत जाणांक एक्सपोजूय केल्ले, पूण आत्तां सारकी एक पुजा तेका धरल्या आनी आतां सामको ब्लोन जालो तो. आनी आतां एक सामको डिमांड आहा कितें ही इन्क्वायरी जावची. आनी जायत कडेन आयकपाकूय येता पयशे घेयलो आहाय, लायन लागता पयशे रिकवरी करपाकूय. सो आमचे डिमांड आहा कितें ही स्कॅम आहा ती सामकी एक्सपोज जावची. जे कोणाक पयशे दिलात, म्हाका कोण दिला तेमी येवचे आनी तांकां कोण घेतला तांकांय एक्सपोज करचे हे पयशे दिवपाक. कित्याक हे आमच्या युथाचे फ्युचरूय आहा. कित्याक आमचे युथ ते जॉब मेळपाक जाय, फुकट मेळपाक जाय, पयशे दिना एज पर देर क्वॉलिफिकेशन आनी तांकां जॉब मेळपाक जाय. सो आमचो डिमांड आहा ही स्कॅम कितें जाल्यार सगळ्यांनी येवचें आनी एक्सपोज जावचें म्हणून. सो अमित बाब एंड क्रूज सर हैव स्पोकन ऑलरेडी. कितें जाता आतां 3 बायलो अरेस्ट जाल्या. ह्या 3 बायलांचे तुमी फकत कॉल रेकॉर्ड्स काडीत जाल्यार ते कॉल रेकॉर्ड्सान कळटले की कोण क्वीन बीन कोण आहा ती. आतां सगळो आख्खो गोंया जाणो की ह्या 3 बायली दे आर स्केपगोट्स. एक क्वीन बीन आहा नॉर्थ गोवाक सांखली सायडीन, ती क्वीन बीन आख्खें हें चलयताली. हेंचे 3 बायली अरेस्ट जाल्या, तेंचे कॉल रेकॉर्ड्स काडीत जाल्यार पब्लीक करीत जाल्यार आख्ख्या गोंयाक कळटलें कोण इन्वॉल्ड आहा आनी कोण क्वीन बीन आहा. ओवली इन्क्वायरी जावंक जाय इन द पब्लीक डोमेन बाय मेकिंग द मॅटर पब्लीक, सो दॅट लोकांक कळोंक जाय न्हू की आमी म्हणटा ते सारके आनी कोण इन्वॉल्ड आहा. सो सिंपल थिंग आय रिक्वेस्ट द पुलीस डायरेक्टली, तुम्ही यांचे पळय कॉल रेकॉर्ड आहा अरेस्ट जाल्या पळय तेंचे लोकांचे कॉल रेकॉर्ड्स काढा तेंचे मोबाईल कंपनीचे अँड मेक दोज कॉल रेकॉर्ड पब्लीक. लोकांक कळोंक जाय की कोणाक कोण फोन करताले आनी कोणा बरोबर उलयताले हे एकदम क्लियर जातले कॉल रेकॉर्ड्सान. इतले आमचे डिमांड आहा. नोकरी फॉर टोकरी म्हणजे पाट्या भरून पयशे दवरपा जाय, तुका जरी गव्हर्मेंटा सिरीज जाय. हे नोकरी फॉर टोकरी म्हणून आमी असेंब्लीन उलयल्ले आनी आज हेच जाता. तुका पाट्या आसपा जाय आनी त्या पाट्याक तुका पयशे आसपा जाय. ते जो तरी पयशे तुका नाही गव्हर्मेंटा दिवपाक पाट्याक घालून जाल्यार तुका गव्हर्मेंटा नोकरी मेळपाना. तुम्ही पोटली काढून हाटली पोटली घेऊन गोंयकारांनी UK वचपाचें. आनी आज येशें जालो आमगे जितले भुरगे हाटली पोटली घेवन आज कित्याक सोडूंक वयताय. कित्याक एम हो सरकार जो आहा हो नोकरी फॉर टोकरी हो धंदो एम करून दवरलो. आज आमी आम आदमी आज हे सगळे जे दिसती पडटा सगळे आपल्या आपल्या गेले मनशांक पयशे घेवन भितर घालपाक सोदता. जाल्यार व्हॉट इज द पॉयंट इन स्टार्टिंग शिकोन मेरिट घेवन जे भुरगे आज गुड मार्क्सांनी वयर आहा तांकां कित्याक नोकरी फावो जावपा नाका. सो मेरिटाचेर भुरग्यांक फावो जावपा जाय हे सगळे पेरंटांगे मागणी. जावं तो भुरगो मातशें वीक आसूं या भुरगो बरो आसूं पेरंट्सांगे मागणी आहा. आनी गव्हर्नमेंट फुडें तो आज सरकारान करपाचो. पूण हे सरकारान आज हे दिसती पडटे भाशेन जो BJP सरकार हे जे आज राजकारणान हे स्कॅम जे चलयता हे जावन आहा आतां वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कॅम इन होल ऑफ इंडिया. आनी हे टॉप मोस्ट स्कॅम आज आउट जाल्ले. आनी हितून प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय की कोणाक कितू जॉब दिले. आयज आम आदमी पार्टी आज आम दोगोय आमदार हिंगा आहाय. आमकां एक जॉब आमी भाशेन आम कोणाक दिलना ना म्हणून आम मागिलना ना म्हणून आम केलो ना. आनी आज जोरी जोरी एश कोन चलता गोंयान जाल्यार मुखार आमी भुरग्यांक गोंयचो यूथ आहा तेमगेलो ट्रस्ट जो आहा तो आमी काबार करून उडयताय. हांवें सदां म्हणलो वी हॅव टू गेन दी कम्युनिटी ट्रस्ट, वी हॅव टू गेन दी ट्रस्ट ऑफ आवर यूथ. आनी जोरी तरी आम एश कोन हें करताय जाल्यार मुखार आनी हो ट्रस्ट कितकोन गेन जातलो. हो मुगेलो आज उलो सगळे गोंयच्या युथाक you all should speak out, come out in large numbers, let's protest against this job scam.
लेट अस शो दिस गव्हर्नमेंट की आमकां जे जे कॉलेजींनी युनिव्हर्सिटी सगळे भुरग्यांनी भायर येवपाक जाय आनी आज हे स्कॅमाचेर उलोवपाक जाय कित्याक जरी तरी उलय नाही जाल्यार हाल युनिव्हर्सिटी पास जावन तुमकां डॉक्टरेट आसतले तुका इंजिनियरिंग सर्टिफिकेट आसतली टॉप मोस्ट पर्सेंटेज आसतली बट देर विल बी नो जॉब्स अवेलेबल इन गोवा इफ वी डू नॉट स्पीक नाव आणि you all in the colleges in the universities you all are not politically affiliated because you all are only studying so you all have to raise your voice आणि तुम जरी तरी voice raise कोना जाल्यार हे कंटिन्यू जायत रावतले म्हणजे लोकांक हांव एकू उपकार मागता की स्पीक आउट जे कोण पयस बोलो आहाय उलोय कम आउट इन ओपन हें करूया आमी हेंगे करप्शनाचेर आमी हेंगेलो पर्दा फाश करूया कम आउट इन लार्ज नंबर स्पीक आउट माय अपील टू द यूथ ऑफ गोवा फ्रॉम द कॉलेजेस फ्रॉम द युनिव्हर्सिटीज इंजिनियरिंग कॉलेजेस भुरगे तुम उलय कित्याक जरी तर आज कंटिन्यू जाले तुमगेलो फ्युचर विल बी एट स्टेक एंड तुमकांय हाटली पटली घेवन परदेसा वयचे पडटले कित्याक तुमकोडे आनी आमकोडे आम जनतेकोडे नोकरी फॉर टोकरी करपाक जायना आनी नोकरी फॉर टोकरी करपाक जायना जाल्यार आमी हे उलोवचे पडटले एंड वी हॅव टू कंडेम एंड आस्क फॉर एन इन्व्हेस्टिगेशन इनटू दिस मॅटर ते प्रश्न एक अमित तुम्हें एलिगेशन केला that even state head of the state is involved in this. Do you have any proof about that? There are absolute reasons to believe. तुका अपॉइंटमेंट मेळटा सीएमाच्या घरा वचपाक म्हाका मेळना तुका मेळटा तुमकां मेळटा कोणा अपॉइंटमेंट कशी पावली ती घरा कोणी सीएमाच्या घरा कोणी वचपाक शकता आज आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की इवन आल्तिनार महालक्ष्मी जे एंटिटी आशिल्ली जे चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस आसा ते कोणाकूय कोणी आसतात थंय it saddens that head of the state where the place is supposed to be has to have most sanctity त्या जाग्यार आज असे लोक दिसपाक लागता जांकां आमी पयली क्रिमिनल सर्कल्सांनी पळयल्या I'm a lawyer who has defended I've been a lawyer criminal lawyer so I've seen them in the courts also आज ते थंय चीफ मिनिस्टराच्या बंगल्यार दिसता जाल्यार why should I not believe as a simple citizen that chief minister is also handing gloves in this why should I not believe it is a fact that जर आज एक कोणाक comfort level आयला to go to chief minister's house and offer bribe for job or even ask for वशिलो लावपाक जर वता जाल्यार that means this has happened before there has to be and आमकां आज अख्ख्या गोंयांक खबर आसा कोण इन्वॉल्ड आसा हातूंत भितर ते हांवें सांगपाची गरज ना हांवें नांवूय घेवपाची गरज ना तुज्या स्मायलारूय दिसता म्हाका की तुकाय खबर आसा तूं हांव कोणा बद्दल उलयता ते म्हणजे गोंयकार पिशे न्ही गोंयकार आज शाणो आसा फक्त नांव घेना पूण गोंयान आज जर ह्या फूल स्कॅमांक जर कोण एम्प्रेस आसा इट्स नॉट क्वीन ऑफ स्कॅम्स देर इज एन एम्प्रेस ऑफ स्कॅम and this empress is known to Goa and if you are oblivious and if I am oblivious and if you think Goans are going to be oblivious to this God bless Goa and Goa's future कारण गोंयचो भुरगो जो आसा तो जर हांगाच शिरकून उरलो आनी हाजेर आवाज उठयलो ना इन्क्लुडींग बीजेपीचे लोक जांकां आज नोकऱ्यो मागपाक गेल्ल्यो नोकऱ्यो मेळना कारण पयशे दिवपाक शकले ना तांणी सुद्दां आज आवाज काडचो पडटलो अशें कितलेच आसा हांवें पोस्ट पळयला बाब नरेंद्र सावयकराचो ताजेर कमेंट करपी हार्डकोर बीजेपीचे मनीस जे सांगता नोकरे खातीर आपण पयशे आय हॅव सीन दिस आय हॅव सेव्ड इट आय विल शो इट टू यू आय विल रीड दिस आय वॉन्ट नेम द पर्सन बट इट इज सेड हियर आपण जॉब अप्लाय करपाक गेल्ले आपल्या भुरग्या खातीर मागपाक गेल्ले आपल्याक पयशे मागले आपल्याची कॅपॅसिटी ना दिवपाची All three ladies are from North Goa. Does it have? Surprisingly, they are not three ladies, not just from North Goa. They are very close to Sakli Bicholi. Why? There is a question which every Goan needs to understand and open their mind and eyes and see. Look at this scam. This scam is not affecting just rich people or anybody. Every Goan आज सरकारी नोकरी तो म्हणटा न्ही वयल्यान सरकारी नोकरी कोण जॉब बाकीचे क्रिएट करा म्हणटा IPB is only passing hotels. बेटर जावचे गोंयकारांनी खंयच्यो नव्यो इंडस्ट्री आयल्या फाटल्या 10 वर्सांनी म्हाका सांगा गोंयान खंयची नवी बरी इंडस्ट्री आयल्या सस्टेनेबल इंडस्ट्री आयल्या ती म्हाका फाटल्या 10 वर्सांनी सांगा एंड काल तो आनी एकटो कमेंट करतालो की सरकारी नोकऱ्यो कित्याक जाय गोंयकार हे म्हणून ह्या हाजेर कमेंट की गोंयकार काम करूंक सोदना म्हणून आयते जाय म्हणून गोंयकारांक आयते नाका तुमकां आयते शिजून मेळ्ळा राजकारण्यांक जे आज हे जॉब स्कॅम आसा जे करप्शन आसा तुमकां आयते मेळ्ळा गोंयकार आज कामा धंद्या खातीर लंडनाक कित्याक वता
आपल्या आवय बापायक हांगा सोडून खूद ह्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी वेली बेनावली आमच्या कालापुरा सांतांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतले भुरगे आज जर पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन युरोपाक गेले लंडनाक गेल्या कित्याक गेल्या आवय तांची जाणटी आवय बापूय हांगा आसा सो दॅट दे कॅन मेक लिटल मनी टू अर्न अ लायव्हलीहूड इफ दॅट जॉब इज अवेलेबल इन गोवा दे विल बी हॅपी टू कम हियर एवरी गोवन डजंट हांव सांगता तुका हांव म्हजे टॅलंट सांगता भुरगे जे आज पास आउट जाल्या आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीतले भुरगे व्हेरी इंटेलिजंट बॉयज हॅव ट्रॅव्हल टू पुणे बॉम्बे बँगलोर कित्याक गेले गोंयांत जॉब आसा 10-15 हजार पगार मरे कसो संवसार करतले आज आवय बापूय घरान नुस्तें हाडटा शीत जेवता हाडटा म्हणून जेवपाक शकता फाल्यां संवसार करतले जाल्यार बायलेक पोसतले काय भुरग्यांक पोसतले ही परिस्थिती आसा ह्या खातीर प्रत्येक गोंयकारान जागो जावचो पडटलो आनी डिमांड करचें पडटलें तशें वेंजी बाबान म्हणलां Goan youth, Goan parents will have to come on street to inquire, to hold a judicial commission inquiry in this. Public hearing जावपाक जाय. जर आज भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याक दिसता की नरेंद्र सावयकराच्या पोस्टाचेर आज आपण कमेंट करतलो विच इज गोइंग टू बी नेगेटिव्ह दॅट मीन्स इमॅजिन ह्या स्कॅमाची व्याप्ती कितली आसा ती. अमित एक लास्ट क्वेश्चन तुम्ही आपण आवाज काढला म्हणजे गोवा फॉरवर्डान आवाज काढला कारण विजयान SIT फॉर्म करची म्हणला तुमचे अलाय पार्टनर आसात मेन हे आसा ते काँग्रेस वरसूनय कित्याक हाजेर येना तो प्रश्न तुवें म्हाका दिसता तांच्या प्रेसिडेंटाक तांच्या MLA तुका कितें दिसता तुका कितें दिसता See, we are alliance partners. We have our own opinions and we have our own ideologies, which we have done. आम्ही क्लिअर कट आमच्या दोन्ही आमदारांनी सांगला की आम्ही ना सरकारी नोकरी खातीर कोणाकडे वशिलो मागला ना कोणाक जॉब दी म्हणून सांगला. You have to go on merits. And I have seen him that day when somebody had come to him. आज ताजेर आनी एक स्टेटमेंट आसा. I will tell you this. That BJP कार्यकर्त्याचेच मनशाचो तो. When they went to ask for a job to one मंत्री, ताणे सांगले तुझ्या आमदारा कडल्यान वचून रिकमेंडेशन लेटर हाड म्हणून. ती म्हणटा आपण त्या आमदाराकडे गेले ता आयडेंटिफाय करना आमदाराक कारण ती मनीस आयडेंटिफाय जातली. ती म्हणटा आपण त्या आमदाराकडे गेली ताणे आपल्याक रिफ्यूज केले कारण ताणे सांगले की पळय हे जॉब पयशे दिल्या शिवाय जायना. What does it speak? Just I wanted to hear. So this question I think you should please go to Congress House. Ask this question to them. I will not be able to answer this. गोंयकारांचे राखणदार म्हणून आम्ही तयार आसा. Your own MLA Wendy just now in his briefing said that बाकीच्या पार्टीचो इन्क्वायरी जावपाक जाय. सगळ्यांची जावंक जाय. What does it mean? It means आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, BJP कोण गोंयांत आसा सगळ्यांची इन्क्वायरी जावपाक जाय. Then we will come out clean. आमकां दम आसा आमी हे सांगपाक because we are clean. So आवाज करना ते क्लीन ना म्हणटा तूं. आसूंक शकता तर तो प्रश्न तुवें तांकां विचारचो पडटलो हांव काय सांगूंक शकना. पण एक गजाल सांगता गोंयचे राखणदार म्हणून जे आमकां आमी सांगपाक तयार आसा की वी आर गोइंग टू स्टँड बाय गोवा अँड गोवन्स. We will take up every issue which that touches Goa and that is why we have come here today to address this conference so that every Goan youth knows what is the reality. There is no mincing words as far as this is concerned. Thank you. Yes.